प्रोविजन म्हणजे तांची रिटेनिंग वॉल जी आसली ताच्या मागीर ती एक तांणी आनी एक वॉल केली. सो आमी तांकां प्रपोजल दिला की रिटेनिंग वॉलाचेरूच तुमी एक वॉल काडा, म्हणजे जाणे करून ही भुरगीं हांगा कोणी खेळटात ताजेर क्रॉस जावची न्ही म्हणून. तितलो आमकां एडिशनल स्पेसूय मेळटलो आनी त्या स्पेसा भितर हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार मदींच गटर आशिल्लो. तो गटर आमी तांकां सायडीन शिफ्ट कर म्हणला आनी ताजेर मोठ्यो लादयो घालून म्हणजे 20 mm लादयो घालून सेंटीच्यो अशें जातलें की एक रस्तोचो व्हडलो जातलो. सो तो स्पेसूय उरतलो, गटरूय सगळो आसतलो, रिटेनिंग वॉल आसतली आनी ताजे वयर सेफ्टी वॉलूय आसतली ह्या सगळ्या लोकांक. ताज्या खातीर आमी एक RUB मागिल्लो म्हणजे रेल्वे ओवरब्रीज मागिल्लो, पूण थंय तो फिजिबल जायना जालो. सो ताजेरूय काम चालू आसा. आमी सकयल्यान एक ब्रीज प्रपोज करपाक हें केला पूण ताजेरूय तांचें वर्किंग चालू आसा. खंय फिजिबल आसा तितले लोकांक क्रॉसिंग करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हांगा लोकांची घरां वचना, घरांनी थोडे एनक्रोचमेंट केल्ले आसा ते वतात. घरां कोणाची वचना, घरां एक 2 जाणांची नाजाल्यार 3 जाणांची म्हाका दिसता 3 जाणांचीच वता. म्हणजे आमी पयलीं चड वतालीं पूण आमी सगळ्यांक जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें रेल्वे करून आमी खुबशीं घरां सेव केलीं. सेवूच करुना जाल्यार तांचे कोणा आज सगळ्या घरान एक गाडी आसा, स्कुटर आसा, ती वचपा खातीर तांकां आमी वाट दवरल्या. ताच्या खातीर हांव रेल्वे ऑथॉरिटीचेय बी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी आमचे सगळ्यांचे जे मागणें आशिल्लें तें आयकून आमकां जाय तशें केलां. आतां ती 3 घरां जी वतात तांकां आमी सांगलां की तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करया आनी आमी तांचे कडेन उलोवणी आसा, आमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसा. एकटो म्हाका दिसता शिफ्ट जालो, आमी ताका हेल्प केलो. आतां दुसरे बाकीचे 2 जाणां आसा तांकां कोणाकूच वाऱ्यार पडूंक दिवचे ना. आमी सगळ्यांक एडजस्टमेंट करूनच काम करतले.